आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत इस्तेवाची परब संभ्रमतां. हे परबेचो विशय शुभ वर्तमान परगटना येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बळान फुडो करूया. प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव देवाचे उतर परगटना ताचेर जुदेव आड उपरासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीस जालो. आमी जेजूच्या मुणयारपणान भाग घेतना आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक कायदो आसा. ह्या देवीक मिसांव आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सोशीपुरी सुरवातेचे उतरांनी आमकां उडगास केला. भाग्यवंत इस्तेव पयलो मार्तीर भावार्थाक वेंग मारली. जेजूक ताणें परगट केलो. आमी आमच्या जिवितांत असली संदी आमकां फावो जाता, पूण जायते फावटी भावार्थाक वेंग मारचे बदले आमी पातकाक वेंग मारल्या. हे पुरी आमी आमच्या जिवितांत पातक केला. देवा कडसून आमी पयस गेल्ली आसात. केल्ल्या चुकीची देवा लागीं बोगसोणे मागुया. पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोणे मागून बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांगपार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Amen.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितोल्यांक बोगसोणें मागूंक बाग्यो निस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जोय दिवन मोग समरुंबूंक, आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे मागता आमच्या सोम्या तुज्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दोरतुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मोदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कोडे वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण ताणें व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयांशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं मोचें खडप,
तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगोडटलो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोषपुरीत कोर. तुज्या माये मोगान म्हाका सडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या दोरदूतांक म्हणलें, मनशाताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून देवस्थानांत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरमोण मागतले. म्हजे पासत 500 तांच्या आनी ओन बावडत्या फुड्यान ती तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां वतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतून नाकात, कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले आनी दुवे आवय बापायक उपरासून तांचो प्राण काडून उडयतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस कोत्तलो, पूण शेवटाक पर्यान तीर रावात, तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेतीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय दोळ्या मुखार हाडुया. शुभ वर्तमान परगडटना येतल्या आव्हानांक कुरपेन आनी बळान फुडें करुया. शुभ वर्तमान परगडटना येतल्या आव्हानांक कुरपेन आनी बळान फुडें करुया. आयचे पयले वाचप भाग्यवंत स्तेवा हो एक दियाकन जाका कांय वायट ताणें करूंक ना, फकत देवाचें उतर परगडटालो. जेजू पुनर्जीवन जाला ही ताची खबर तो लोकांक सांगता आसतना
कांय लोक गरम जाता, ताजेशी वाद विवाद कोत्ता आनी ताका धरून वता आनी फातरायता आनी जिवेशी मारता. असलें पवित्र पुस्तक वाचतत आमी क्रिस्ती भाव भयणांक कितें जाता? भिरांत येता. बाबा भयणीनू, दर परगोटणेचें काम दर एका क्रिस्तांव भाव भयणाचें, कित्याक बातिजमा उदेशी आमी हें आपणायिल्लें आसा. हे वेळार बरोसो नियाळ करूंक म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. आसलो एक क्रिस्तांव अमेरिकाचो प्रोफेसर, एन अमेरिकन प्रोफेसर. हो एक क्रिस्तांव भाव जावन आसलो. ताका जापानाच्या एका व्हडल्या इस्कॉलांत शिकोवंक आमंत्रण आयिल्लें आनी हें आमंत्रण आयलां तें पळोवन तो खुशाल जालो. व्याज घेतली आनी जापानाक पावलो. पावतोच इस्कॉलाच्या प्रिंसिपलाक भेटलो आनी इस्कॉलाच्या प्रिंसिपलान ताका सांगलें, पळय, हांव जाणां तूं एक क्रिस्तांव प्रोफेसर म्हूण. तूं क्रिस्तांव धर्मांक मानता. तुका आमी हांगासर आपयला जाल्यार फकत भुरग्यांक लिसां वयर शिकोवंक. दुसरें तूं आनी कांयच सांगचो ना, न्हय म्हूण तुज्या धर्माची केन्नाच खबर कोचचो ना. ह्या भुरग्यांक फकत लिसां वयर तुवें तांकां शिकोवन दिवची. आनी अशें ताका हुकूम घातल्या उपरांत हो अमेरिकाचो क्रिस्तांव प्रोफेसर बरे भाशेन त्या भुरग्यांक, 40 भुरग्यांक ते क्लासीन आसलेल्यांक बरे भाशेन आपुरबायेन मोगान तो तांकां शिकयता. आनी थोडे म्हयने जाल्या उपरांत ते क्लासीन आसलीं भुरगीं ताजे एके भाशेन आपुरबाय तांकां लागली ती पळोवन तीं भुरगीं एका दिसा त्या प्रोफेसराक क्लास सोंपतोच वेळो घालून विचारता, सर सर, तूं काय बरें शिकयता आमकां, मोगान, मोयपासान, आपुरबायेन. हांगासर तुजे भाशेन कोणूच एक प्रोफेसर ना, कोणूच एक भाशेन शिकोवपाचो कोणूच ना, पूण तूं इतले इकमतीन मोगान आमकां शिकयता. तो तुजे गूण इतले बरे जाल्यार जे देवाक तूं मानता त्या देवाचे गूण आनीक कितले बरे आसतले. तर आमकां सांग, तुजो देव कोण? कित्याक जे गूण तुजे सोबे आसा ते तुज्या देवातान तुका आयल्या, आमकांय त्या देवाची वळख जाय. तेन्ना हो अमेरिकाचो क्रिस्तांव प्रोफेसर ताका हेडमास्टराचो, प्रिंसिपलाचो उगडास येता आनी ओगोच रावता. आपली क्लास तो आनीक थोडे दीस शिकयता, पूण शेकी भुरगीं ताका बेजार करून म्हणटा एका दिसा, सर, तुवें आयज आमकां सांगूंकूच जाय, तुजो देव कोण पळयतो, नाजाल्यार हे क्लासींतलो भायर आमी तुका वचूंक दिवची ना. भुरग्यांक त्या प्रोफेसराची इतली आपुरबाय मोग लागलेलो, ताजे गूण इतले सोबीत आसले देखूनच शेकी तो तांकां सांगता, हांव एक क्रिस्तांव प्रोफेसर आनी देखूनच हांव जेजूक मानता. जेजूची वळख ह्या भुरग्यांक दिल्या उपरांत अशें सांगता, ही भुरगीं आपली सगळी शिकप केल्या उपरांत टॉयटा ट्रेनींग स्कॉलांत वेता, बायबला वयर आनीक शिकप घेता आनी जेजूची बरी खबर आपल्या जिवितान परगटूंक लागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनू, एक अमेरिकाचो क्रिस्तांव प्रोफेसर जपानाक ह्या बुद्धिस्ट कंट्रीन येवन धर्मा वयर ताका म्हजे भाशेन सोंपेपण नासलें. तरी पूण जें कितें कार्य ताका दिल्लें, कितें कार्याक लागून ताका आपयल्लो, हें तो आपलें बरे भाशेन सोंपयता. बाबा भयणीनू, आयज जेन्ना आमकां जेजू तेंच सांगता शुभ वर्तमानांत, आपल्या दोरदूतांक तो सांगता, तुमकां जायतें सोंसचें पडटलें, जायतें उणेपण भोगचें पडटलें, तुमकां धरून वतले व्हडिकार आनी तुमी मागीर चिंतले, आमकां धरून व्हेल्या उपरांत कितें उलयतले. भियेनाका. तुमी कितें उलोवपाचें तें आदी फुडें तयार करपाचें न्हय, चिंतचें न्हय, कित्याक देव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी खरेपणीन बाबा भयणीनू, जेन्ना आमी देवाच्या कामाक मिसळ जाता, देवाच्या कामाक खांद मारता, कसली आमकां भिरांत. जायतीं जाणां आमकां अशी भिरांत येता. कसली भिरांत येता? आमी लॉस्ता, जावं एका हॉटेलांत जेवंक वेता जाल्यार कितलींच क्रिस्तांव भाव भयणां आमी जेवंक वेता हॉटेलांत. केन्ना आमी जेवणा आदीं सांताक्रुसाचें काडटा, देवाचो उगडास कोत्ता, ओ लॉस्ता आमी. आमकां दुसरीं पळयतलीं, आरे हो एक क्रिस्तांव आनी फकाणां कोत्तली म्हूण.
ह्या तो अमेरिका प्रोफेसरान तर आपल्या कार्या उद्देशी जेजूची वळख भुरग्यांक दिली, हुकूम घातलेलो, तरी पूण तूं आनी हांव म्हाका कितलें सोंपेपण आसा हें गोंयांत. दुसरे सुवातेचेर भारतान अशें ना. कांय म्हयने फाटीं आमच्याच एका पाद्रेक, जो भोपालच्या गांवांत वावुरतालो, असो हेडे गांवांत गेल्लो. थंय चडशीं क्रिस्तांव नासलीं, दुसरी धर्माची एकठांय जाली आनी तो सांजे परत घरा वेता आसतना पुलीस फोर्स येवन ताणें धर्मा वयर उलयलो देखून ताका धरलो, भितर जेलीन उडयलो. एक रात ताका रावची पडली. भियोंक ना, खुशाल जालो आनी म्हणूंक लागलो की म्हाका अनुभव मेवलो. जेजूक एके भाशेन बोणकोण एक रात सारूंक, जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका खुशालकाय भोगता. खरेपणीन आमकां खुशालकाय भोगता. आमी आयताराची क्रिस्तांव. आयतार आमचो कसो वयता? आमी खरीतपणीन वो आयतार जेजूची शिकवण घेतल्या उपरांत आमच्या कुटुंबांनी वो आयतार जियेता. आमच्या शेजाऱ्याक सामाराक आमी जियेता, आमच्या भुरग्यांक आमी दोतोनीक धाडटा, वा आमकां दुसरें कार्य बिजी आसता आमचें काम. वी हॅव अदर वर्क्स दॅट वी आर टू बिजी आनी आमकां इल्लोसो वेळ लेगून मेळना. आमी भुरग्यांक दोतोनीक धाडिना, पूण आमी तांकां घेवन आनी खंय वेता. आयज काल भायल्या गांवांनी जें जातालें तें भारतांत जाता, तें गोंयांत जाता. जावं स्विमींग क्लासीस, फुटबॉल क्लासीस आनी सगळें कितें आसा पळय तें आयताराचें. आनी आमची दोतोन म्हणल्यार ताका इल्लोसो वालोर आमी दिना. प्रितीच्या बाबा भयणीनू, धर्म तर आमी परगट्टेले जाल्यार जसो बागयोंत फ्रांसीस शाबियर ह्या जाग्यार येवन आमकां एके भाशेन आमी बागी पवित्र जाग्यार आमी आयज सगळीं उबी आसा. आमी ताचे भाशेन हो धर्म परगटूंक बागयोंत स्तेवा भाशेन भियेन आसतना काळजीदारपणान आमी हो धर्म परगटुया. आनी कोत्तेलें जाल्यार वी हॅव टू बी करेजस. आमच्या जिवितांत आमी गोठाय घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत ही गोठाय गेल्या उपरांत आमी भियोवची ना, कोणाकूच भियोवची ना. खंय आमी आसूं दी, खंयच्या जाग्यार आमी आसूं दी, आमी जेजूक परगटूंक पावतल्या. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार आमकां अनुभव आसूंक जाय जेजूचो. जेजूचो अनुभव तर आमी घेतलो जाल्यार, इफ यू हॅव एक्सपिरियन्स जीजस इन आवर लायफ, जाल्यार आमी जेजूक परगटूंक फाटीं केन्नाच सोदचें ना, कित्याक त्या जेजूक आमी परगटला देखूनच. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार स्वताक सदांच वेंग मारुया. बागयोंत त्यो भियोंक ना. ताका ते दोत्तेले मात्तेले ताणें आपलें पावल फाटीं घालूंक ना. कितें उलयलें सोत उलयलें, दुसऱ्या मनशांक तें खोडू लागलें आनी देखूनच ताका धरून शारा भायर व्हरून जिवेशी फातरायलो, ताजी जीव ताणें काडलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनू, आमी भियोवचें न्हय. देव आमच्या सांगाता आसा. देखूनच आमी खेरीत भाशेन मागुया, आमकां दी म्हूण कृपा आनी आदार देवा सदांच आमच्या जिविता उद्देशी परगटूंक. आमच्या जिवितांत आमी धर्म परगट्टली जाल्यार उतरांतल्यान व कोन्यांनी भिरांत आमच्या जिवितांतली पयस करूंक जाय. आनी हीच भिरांत पयस करूंक देवाची कृपा आमच्या जिवितांत खूब गरजेची. ह्या वेळार सगळीं उबी रावन देवाची मोजत आमकां फावो जावंक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या आव्हानांक काळजीदारपणान फुडो करून भियेनासतना शुभ वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया. आयच्या समाजांत आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो बावात न्हवसरूंक
खोलावूंक आनी समोर ओंबूंक बापा लागीं मागुया. दुमाळ्यांत शुभ वर्तमान परगोटोल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. भोव दयाळ बापा, ही आसात कांय आमी विस्वासान केल्ली मागणी तुजे फुड्यान आमी घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार तूं ती स्विकार कर. आमचेर तुजे बेसांव घाल म्हूण ल्हानविकायेन आमी मागता. हे आमी मागणे कोत्ता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान चोरपुत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पयसोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशा पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक बागयो दिसत्यो आपलो जीव दिवंक पाटी सरलो ना. विस्वासी इसाचो मोग समोर ओपूंक जेजूच्या ओप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टा दोगां मदें लेगून ताका विस्वासी रावंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागणें कोत्ता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपूत बेदारान सासनाच्या देवा, सोर काळयान चोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो अंदूच सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवंक वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या चल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Tuja
बाबा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस मरोंक सोसूंक बेची आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक हांव तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजू कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरे आमच्या बिस्पाक, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची आमच्या सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन दोर्म दुतां, बागेवन इस्तेव, बागेवन जुजे वाज, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yo Jesu वरवीं, yo Jezu सांगाता, yo Jezu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोन्ननी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोनवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी म्हणुया. आमचो बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आतांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवी सोबेचे भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटात ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले शांतीन आनी कृपेन तो आमकां भरता. तो ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. सर्गींच्या बापा, दोमदुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक बागेवन स्तेव पवित्र सभेन हुर्बेन गोरचेवताक चाकरेक लागलो. ताच्या समोयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासो. आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री मिलाग्रीस फेर्नांडीस, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर मारियो पेरेरा, सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या यादनीक बाबांक, तशेंच आमच्या रिवणेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. आज कुमसारां 6 पर्यान चालू आसतली. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. सोत्राय दवरची. फाल्यां सांजे आदेसा कुमसारां 5 वरांचेर आमी बंद करतले. मोगाळ भयणी भवनो, सोत्राय दवरची. आज आनी फाल्यां फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. फाल्यां उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण फाल्यां दिसा सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वस्तो क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण परफॉर्म करतलो. टुमॉरो द अवॉर्ड विनिंग मल्टी जॉनर Shillong Chamber Choir will be performing on the Say Cathedral lawns starting at 7 p.m. Sotrai Davorchi, ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड बेजीस आसतलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी चोर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा आमेन. Sokal prokasno, stulmo tuzo, amco visvas, isne tuce amco prokas, amca molbar, navotara, arda konjak votsubara, amce zuri, nove udo, Jesu palo, bagin fuli, novi fula, motia zali fatli duka, jenna depo, balok salo, anche puri.